आणि दालगादो कोंकणी अकॅडमी हाचे तर्फेन म्हयन्याचें उलोवप आयज तुमच्या मुखार दवरता. आयच्या दिसाक ह्या म्हयन्याचें उलोवप करूंक हवामाना बद्दल खास करून आमचे गोंयचो विज्ञानीक सायंटिस्ट हांगासर आमच्या मदें हाजीर आसा डॉक्टर आल्वारिनो लुईस. ताका उर्वरित येवकार दिता आनीक तुमकांय उर्वरित येवकार दिवं. पयलीं सुवातेर दालगाद कोंकणी अकादमीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आमी ही जी आयज कार्यावळ करता ती कार्यावळ तुमकां युट्यूबाचेर पळोवंक मेळटा. ह्या खातीर युट्यूबाचेरूय पळयतल्यांक आमचो येवकार. हे कार्यावळीक मुखेलपणान भाग घेवंक आसा डॉक्टर आल्वारिनो लुईस. आल्वारिनो लुईस हाची थोडे भितर वळख. आल्वारिनो लुईस तालगांव जल्मलो. ताणें मुंबय युनिव्हर्सिटींतल्यान 1987 वर्साक BSc ची पदवी घेतली. उपरांत ताणें MSc इन मारीन सायन्स ही पदवी 1990 वर्सा गोवा युनिव्हर्सिटींतल्यान घेतली. उपरांत तो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एज अ प्रोजेक्ट सायंटिस्ट म्हूण भरती जालो. तेन्ना ताका प्रेस्टिजियस मॉनबुशो फॉरेन स्टुडंट ची स्कॉलरशिप जपान सरकाराची स्कॉलरशिप मेळ्ळी. ताणें आपली PhD पदवी फिलॉसॉफी क्षेत्रांत तोहोकू युनिव्हर्सिटी जपानाची तोहोकू युनिव्हर्सिटी हांगाच्यान घेतली 2008 वर्साक. तो एक गोंयचो नामनेचो सायंटिस्ट आनी आमकां गोंयकारांक खबर लेगीत बरी आसची ना इतलो व्हड मनीस आनी कोंकणी मनीस आमच्या मदेकात आसा. ताणें सायंटिस्ट कसो नॅशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वास्को द गामा हांगा ताचो वडील कसो 2003 मायाच्या म्हयन्यांत हुद्दो हातांत घेतलो. ताका आउटस्टँडींग रिसर्च आउटपुट सर्टिफिकेट आनी दिवन ताचो भोवमानूय केल्लो आसा. तो हेड ऑफ पोलर रिमोट सेन्सिंग सेक्शनांत वावुरता. ताणें सुमार 63 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिलां. PhD करपी करूंक सोदतल्या भुरग्यांकूय तो मार्गदर्शन करता. ताणें अंटार्क्टिकाची भोंवडी केल्या. ह्या सगळ्या ताच्या शिकपा बरोबर ताका टेबल टेनीस आनी व्हॉलीबॉल खेळपाचोय भरपूर मोग आसा. ते शिवाय गार्डनिंग, क्रिएटिव्ह डिझायनिंग, म्युझिक रिकॉर्ड्स, गोंयचे पारंपरीक चालीरिती आनी संस्कृती सांबाळूंकूय तो वावुरता. तो पत्रांचेर बरयता, आकाशवाणीचेर उलोवपाय करता. आनीक आतांच आमी थोडो वेळ उलयले तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें जायते आपणे सोदवावर केल्ले आसात आनी त्या सोदवावर तो अशे तरेन प्रेजेंट करूंक सोदता कोंकणी मनशां मदें की हे ताचे सोदवावर कोंकणी मनीस आनी गोंयकारां मदें पावचे जे वरवीं तोवूय आपलें योगदान कोंकणी भाशेक करूंक सोदता. हांवें आतांच म्हणलां एक कोंकणी मनीस आनी एक सायंटिस्ट जाका आमी घडये वळखो नासले आनी म्हजी पासून वळख थोडे दीस आदीं ताचे कडेन जाली तेन्ना हांव खूब भुलसलो आनी म्हाका दिसलें असल्या मनशाक आमी आमच्या मदेकांत हाडून ताचो भोवमान करपाची गरज आसा. देखून आयच्या दिसाक हें उलोवप हवामान बदल म्हणल्यार क्लायमेट चेंज हे विशीं तो आतां थोड्या वेळान आमच्या मदेकांत उलयतलो. ते आदीं हांव दालगाद कोंकणी अकादमीचे तर्फेन ताचो ल्हानसो भोवमान करूंक सोदता. तेन्ना हांव मागता डॉक्टर आल्वारिनो लुईस तुम्ही मुखार येवचे आनी हो आमचो ल्हानसो भोवमान तुम्ही स्वीकारचो. तर हांव मागता आतां डॉक्टर आल्वारिनो लुईस
हाणें आयचे दिसाचे मुखेल उलोवप करचें. हो म्हयन्याचें उलोवप हाचो दुसरो भाग जावन आसा. पयलो भाग आमी बाब थॉमस कार्दोस कोंकणी बरोवपी आदलो गोंय विधानसभेचो सभापती आनीक आमदार जावन गेल्लो ताका आमी व्हड शिक्षण तज्ञ कोंकणी भाशेचो मोगी ताका आमी पयले उलोवप करून काडलेलो. आनीक हे आमचें दुसरें उलोवप सायंटिस्ट बाब डॉक्टर आल्वारिनो लुईस आतां तुमच्या मुखार. देव बरें करूं बाबा विन्सी आनी तुवें म्हाका एक संदी दिल्ल्या बाबतींत हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजें उलोवप आतां हांव सुरवात करतां. हवामान बदल हे आमी जायते फावट आयकतात आनीक पत्रांचेर वाचता आनी आमकां आमी मन घुस्पता कित्याक लागून हवामान बदल जाता आनी कोण कारण ते तो हवामान बदल हाडपाक. ताचे बाबतींत म्हाका दिसलें अशें आमच्या गोंयचे परजेक उलोवप दिवन अशें तरी तांचें ज्ञान वाडोवचें म्हणून. तर हवामान बदल जो स्लायड आसा थंय बी पळोवचें. हवामान बदल क्लायमेट चेंज जायते कारणां आसात. एक कारण हातूंत पयलीं आसा तें प्राथमीक कारणां हांवें घातलेलीं आसा आनी ती सगळीं पिक्चरां तुमकां कितें तरी संदेश दितली म्हणून हांव आस्त बाळगीतां. पयलें तुफानाचो नेट वाडलेलो आसा. विज्ञानिकाच्या शोधा प्रमाणे अराबिया महासागरान पयले 1980 पयलीं 17 एक वा दोन तुफानां जातालीं आनी ती चडशी लुकसाण जायनाशिल्ली गोंयांक आनीक हे वेस्ट कोस्टाक चड लुकसाण जायनाशिल्लें. पूण कितें आसा 1981 उपरांत जायती तुफानांचो नेट वाडलेलो आसा आनीक 60% ती तुफानां चड ताचो आंकडो वाडलेलो आसा. ताकाच लागून आतां फाटीं आमी 4 म्हयने पयलीं तावते हे तुफान आयिल्ल्यान गोंयांक खूब लुकसाण जालें. बिजली खात्याक जायते लुकसाण 40 करोड लुकसाण जालें अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. तशेंच आमकां बिजली 4 दीस 3 दीस नाशिल्ली आनी ग्रामीण विकासाक चड लुकसाण जाल्लें आनी हे सगळें परतून बांदून हाडपाक खूब टायम लागिल्लो आनी खूब पयशांचो खर्च जालो. दुसरें चड पावस पडिल्ल्यान आतां कितें जालां चडशे पावसाचो काळ जून ते सप्टेंबर आसा तातूंत चडसो पावस पडना. केन्नाय 3 दीस सारको लागून पावस पडटा आनी ताका लागून इतल्या पावसाचो जो उदक आसता ताचो परिणाम दोंगराचेर जाता. दोंगर कोसळटा आनी दोंगर कोसळप कारण म्हटल्यार आमी मनशांनी झाडां कापलेलीं आसा आनी कापल्या उपरांत मुनां जे मातयेचो जो लोट आसा उदका बरोबर येता तो एरेस्ट करता वो ताका सांबाळून दवरता. आनी झाडां जर कापली जाल्यार मातयेचो आनीक हो जो मिसळ जाता उदकाचो वाव तो सोंपेपणी देंवोंक शकता आनी दोंगराचो दुस्पट जावंक शकता. तसले आमी जायते पयल्या हे आतां आमचे तालेगांव वाठारांत जाल्लो लँडस्लायड. दुसरी बुट्टी येता. बुट्टी सांगल्या त्या प्रमाणान एकाच दिसा कितलोसोच पावस कितलेच इंच पावस पडटा आनी इतलो पावस पडल्या उपरांत जे आमचे तुळी आसा जे शेतां आसा तांकां तितली कॅपेसिटी ना इतलें उदक सांबाळून दवरपाक. म्हणटकच उदकाची भरती जाल्या उपरांत ते जावं ते सांकवाळ वयल्यान वो दुसऱ्या वाठारान आमच्या आमी रावपी वाठारान येता आनी आमकां जायतो लुकसाण जाता. हांगाच पयल्या सातिरे ताळगांव जे भाट आसा थंय कामरा भाट थंय वर्साच्या वर्सा अशें लुकसाण जाता. आनी जायत्या वाठारांनी चड करून दिवचले आनीक बिचोली हे पुर्तुगेज तेंपार सावन थंय बुट्टी जावपाची आमकां बातम्या मेळत आसा. म्हणजे ते कितें आसा थंयसर जमीन सपाट आसा आनी जमीन सपाट आसलेल्या कारणान थंय उदकाचो जसो लोड वाडलो की रोखडीच बुट्टी येता आनी लोकांक लुकसाण जाता. आनी आमी सगळ्यांनी पयलां तें आमची तोड वजोन वता. हालींच्या काळांत आमी म्हणटा सी लेवल रायज दर्याची पाटली वाडलेली आसा सी लेवल. हाका लागून जी वारो वाडला वाऱ्याचो नेट वाडला आनी वाऱ्याचो नेटा वरवीं जी ल्हारां येता ती
चड स्ट्रॉंग जाल्ली आसा, चड मजबूत जाल्ली आहा, त्या कारणाक लागून जायते लुकसाण जाता थोडीक. चड करून बेतालबाती सावथ, मागीर आमचे नॉर्थ पासून कालांगूट मिरामार सुद्दां हे लुकसाण जाता. जी माती सगळी व्हांवून वता आनी जे पर्यावरण एनवायरमेंटाक जे आहा, चड करून आमचे ट्युरिस्ट येता, कित्याक आमच्यो वेळो बऱ्यो नितळ आहा, बऱ्यो सोबीत आहा म्हणून येता. पूण हे लुकसाण खूब म्हारग पडटा आमकां मागीर आमचे ते करपाक. आनी ते आमच्यांनी परतून भरूंक हाडूंक जायना. ते फक्त सैमानूच परतून ताचो परतून निटायर घालपाक शकता. आनी दुसरे आतां जे आमकां लागून गोंयकारांक आमच्या भारताक लागून ते म्हटल्यार बर्फ. दोनूय पोलांचेर बर्फ नपयत जाता. तो कसो जाता, जशें पृथ्वीची तापमान वाडलां तशेंच तो बर्फ एक एकदां शिंयाच्या तेंपार जायत ना. आतांच्या काळांत तर बंद जाल्लो आहा, म्हणजे पातळ जाता बर्फ आनी रोखडोच नपयत जाता. ताका लागून जे प्राणी आसा, जे पोलर बेर आसा, तांकां जेवण खाणाक हो रस्तो कसो ताचेर बर्फाचेर चलून वचून ते आपणाचें काण दवरता, ते मनजातीक दवरता आनी खाता. पूण तांकां आतां स्ट्रँडर्ड कशें जालें ते. तांच्या फुडार कितें जातलो तो एक व्हडलो आमकां परिसंग आसा. आनीक म्हत्वाचें आतां आमच्या भारतांत जाता. झारखंड, मागीर ऑस्ट्रेलिया, आमी कॅलिफोर्निया फायर पयला आमी म्हयन्याचे म्हयने उजो चालूच आसता. हे आतां कित्याक लागून जाता, एक्स्ट्रीम वेदर म्हटल्यार तर अशें जालां. म्हणजे जी वाऱ्यार जी ओलसाण आसा, ह्युमिडिटी, ती कमी जायत वता. आनी ही कमी जाल्ल्या कारणान सगळे झाडां पेडां सुकता. आनी मातशी तर अशी काडी पेटली वा कितें जालें जाल्यार एकदम ताचो उज्याचो नेट वाडटा आनी हेक्टरचे हेक्टर जागे हितून वायल्ड फायर अशें म्हणटा आमी, असल्या हितून जाता. आनी फायरा त्या उज्या उपरांत जे उत्पन्न जाता, कार्बन उत्पन्न जाता वा दुसरे आमी पार्टिकल्स म्हणटात, ते वाऱ्यार उडल्या उपरांत मनशाक स्वास घेवपाक प्रॉब्लेम जाता. तशेंच जनावरांक कितलेशे जनावरांचे जीव येता. आनी जायते स्पिसीज जे आसा, जायते तरेचे जी जनावरां आसा ती मरून गेल्ली आहा. ऑस्ट्रेलियाक व्हडलो एक परिसंग जाल्लो आसा. सो हे सगळे एका तोटक्यान सांगपाचें म्हटल्यार हे सगळे आमचो हवामान बदल हाच्या कारणाक लागून जाता. सो हांगा आमी दाखयल्या की आमचो पृथ्वी इतले बॉयल कसो जाल्लो, उजो पेटलेलो कसो आहा. आनी ते सगळे कारणां म्हटल्यार ही. आतां हवामान कसो बदल जाता, कसो जाला ते पळोवया. पृथ्वीचें तापमान वाडलां. पृथ्वीचें तापमान कित्याक लागून वाडलां, ते आमी फॉसील फ्युअल, आमी तेल वापरतात, तेलाचे पदार्थ, जे डिझल, मागीर पेट्रोल आसा, मागीर ATF आसा जे प्लेनाक वापरतात, ते चड प्रमाणात आमी वापरता. एकल्यागे कडेन 2-3 गाडयो आसा. गाडया बाबतींत हांव म्हाजी हें ना, पूण कितें आसा, आमी वापर चड जाल्लो आसा. आनी तितलेंच न्ही, आनी डिझलाचे ज्यो ट्रक आसा, ज्यो हेवी ड्युटी व्हेकल्स आसात, ताची संख्या वाडलेली आसा. आनी ताचो धुंवर जो येता, तो धुंवरांतल्यान कार्बन डायऑक्सायड, मिथेन, नायट्रस ऑक्सायड हे सगळे तरेचे पदार्थ तयार जाता आनी आमच्या वातावरणात भरून रावता. आनी हाका लागून जे पृथ्वीची धूप आसा ती भायर वचपाक त्रास जाता. ताका एक ब्लॅंकेट कशें जाता वातावरणात. आनी ताका लागून जे धूप उरल्या उपरांत आमचें तापमान जे पृथ्वीचेर वाडटा, आनी पृथ्वीचें तापमान वाडल्या उपरांत आमचे वाणी तशेंच सगळ्या मनशांचेर, तशेंच दुसऱ्या प्राणी आहा तांचेर असलो परिणाम जाता. तर दुसरे पावस वो गीम हातून बदल आसा. आदल्या काळार आमकां पावस जून ते सप्टेंबर हाचे मदीं पडटालो आनी बरो पडटालो, सारको डिस्ट्रिब्यूट जावन युनिफॉर्मली. आतां कितें जाता, एकदां एक हातोडोभर भरपूर पावस पडटा, बुट्टी जाता, दुसरो आनी 15-20 दीस कांयच आसना, सामकी सुकट. म्हणजे आमी जे शेत रोयता कितें जाता, ताका ताचेर परिणाम जाता, सुकून वता, जाल्यार बुट्टेन कुसून वता. सो हो आतां बदल जाल्लो आहा. आनी दुसरें आसता, शिंयाच्या तेंपार सुद्दां एकदां गोंयच्या नव्यानांनी सुद्दां पावस पडिल्लो आसा. सो कितें जाल्लें आहा, हो आतां हवामान बदल म्हणटा पळय तो हो आसा. तिसरे सुवातेर तुफानाचो नेट वाडलेलो आसा. हांवें सांगल्या संख्या वाडल्या. अरबिया महासागरान आतां 3 ते 4 तुफानां उत्पन्न जाता. ह्या पयलीं एक
केन्नाय जाताले उत्पन्न ते जाल्यार पावसाच्या काळात जाताले आनी वाराचो नेट सुबेज असल्या कारणान आमी तयार आसताले पावसान असलो वाऱ्याचो नेट आसता आमकां खबर आशिल्ली पण आतां अकस्मात दुसऱ्या शिंयान आनी ज्या गरमेन समर सिजनान आमी असली तुफानाची नेट पळयता आनी तुफानाचें लुकसाण बी पळयता. चवथें जें आसा आमी जे वन आसा ते आमी कापल्या कित्याक आमचे दुसरे उत्पादन दुसरे वेवसाय करचे खातीर शेतां तर करिना तर दुसरे इमारती येयल्ले आसा दुसरे कारखाने येयल्ले आहा आनीक जायते तरेचो डेव्हलपमेंट जालो ताका लागून आमी वाहनाक तितलेशे म्हत्व दिना कित्याक हांव निमाणे कडेन सांगतलो कशें वाहन आमी फॉरेस्ट आमी तर सांबाळीत कशे तरेन हो कार्बन डायऑक्सायड जो पर्यावरणान एकठांय जाता तो ओडून घेवपाक तांची सहभागिलीपण आसा. मागीर दर्याची पाटली वाडल्या सी लेवल रायज आमी तर सगळ्याक आयकतात जायते जुंवे जे आसा आमचे इंडियन ओशनान ते 2100 सुमार नपय जातले कित्याक लागून ते सी लेवल वाडल्या उपरांत ताजे सगळे पोंदाक वतले आनी उदक जातले सगळे उदकाचेर बुडून वतले. आतां दर्याची पाटली मागीर उदकाचे वाऱ्याचो प्रदूषण वाडलेलें आसा आमी तर गाडयो वापरता मागीर रेल गाडयेन कोडशे वापरता मागीर प्लेनान विमानां ते ATF वापरता हातून आनी फ्रिक्वन्सी वाडलेली आसा हे सगळे गाडयो जावं आमच्यानी गाडया मगर आमचे भोंवप जायना सो हाका लागून आदी तर चलून वताले ना सायकलीन वताले इवन आतां पोदेर सुद्दां हितून येता स्कुटरीन कसलें वाहन घेवन येता तर आतां हाका लागून चड धुंवर जाल्लो आहा आनी कार्बन डायऑक्सायड आनी दुसरे पदार्थ वाडत आसा हाका लागून हे सगळे क्लायमेट चेंज आनी सकयल जर पळयतात हवामान बदल मनशा खातीर येयल्लो आहा 70% मनशाच्याच हातून हासपाव आसा तर हांव म्हणटा ते आमी जबाबदारी यूथ. आता भारतान हवामानाचो कसलो बदल जाला तो पळोवया मागीर गोंयांत येवया. आता हांगा तापमान आसा भारतान हे सगळे मेजलेले आसा म्हणजे आमचे मेजरमेंट हवामान खात्यान केल्लो णवशी सान चालू जाल्ल्या आनी डेटा 2017 पासून आसा. हातून पयले आमकां कळटा की हाची जी ट्रेंड आसा जे फुडार कशें जातले ते आमी पळयता की वाडून वता म्हणजे तापमान वाडत आसा आनी तापमानाचे आंकडो पळयत जाल्यार चडसो दिसना पूण हो आंकडो एका वर्साचो पर इयर आतां एक वर्स लायले 10 वर्सां घातली जाल्यार हो आंकडो वाडटलो 0.8 जातलो 0.8 डिग्री जातलो. तशेंच आतां संवसारभर पळयल्यार आमी आंकडो जो आशिल्लो 0 कसो म्हणजे जेन्ना आमी हे मेजप चालू जाल्ले तेन्ना कमी आशिल्लो आतां पळय 1 डिग्री सुमार वाडलेलो आसा. सो पृथ्वीची जी धूप आसा ती हो तापमान वाडयता. आता हे तापमान वाडोवपाचें हांवें पयलें सांगिल्लें कार्बन डायऑक्सायड ब्लँकेट कशें करता आनी जो धूप आसा तो भायर वचोंक आडयता. सो आता टेम्परेचर तापमान आनी कार्बन डायऑक्सायड जो आमी मेजप केल्ले आहा ते अमेरिकन हवाय म्हणटा थंय एक ऑब्झर्वेटरी आहा ते कंटिन्युअस म्हणजे 1880 सान आयज पासून आनी फुडाराक करीत आसतले तांचे मेजपा प्रमाणे डेटा प्रमाणे आमी तापमान आनी कार्बन डायऑक्सायडाचे जे बदल जाता तो आमी पळयत जाल्यार ताचे दोनी वांगडाच वेता अशें दिसता. म्हणजे कार्बन डायऑक्सायड एक कारण हो तापमान वाडोवपाक अशें हातूंतले हे स्लायडींतल्यान आमकां स्पश्ट जाता. आता कारण म्हटल्यार ते कारखाने वाडलेले आसा. कारखाने फास्ट कशे प्रोडक्ट हे करतले कोळसो एकदम कमी प्रायस आसा कोळसो यूज करता. मागीर बिजली तयार करतलो जाल्यार आमकां कोळसो जाय. आता एडवान्स म्हणल्यार न्यूक्लियर प्लांट्स अजून तितले येवंक ना ताचे जायते परिश्रम आसा रिएक्शन जावन लिकेज जावं येता
दुसरे आमी हेवी ड्युटी ट्रक्स वयता ते पळयता आनी गुड्स ट्रक्स ते चड जाल्ले प्रमाणात जाल्ले हायवे जाल्यार गोंयच्या वाठारांत आमी चड हायवे ते डिझलाचे यूज करतात. डिझलाचें प्रमाण कितें आसता ते तातूंत लेड आनी दुसरे पदार्थ वापरलेले आसता ताका लागून चड प्रदूशण तातूंतल्यान जाता. मागीर रेल गाडयो आसा, आतां तर रेल गाडयो पयलीं कोळशाचेर चलताल्यो, मागीर आतां डिझलाचेर आयल्यो, आतां बिजलेचेर येवपाची तांच्यो योजना आसा. आनी चडशे आमी प्लेनान आदीं कोण गिरेस्त आशिल्ले ते प्लेनान वताले व्हडले व्हडले उद्योगपती. आतां कितें सगळो लोक वता इकॉनॉमी क्लास स्वाय जाल्ले आसा म्हणटच प्लेनाचे जे संख्या आहा वाडल्या तशेंच तांची फ्रिक्वन्सी आतांच रोखडोच 18 वरांनी तूं अमेरिकेक पावूंक शकता. म्हणटच हाच्या कारणाक लागून कार्बन डायऑक्सायड वाडत आसा. आतां भारतांतलो पावसाचो जो आंकडो आसा, जो डेटा आसा तो पळोवया. 1870 आनी 2000 हे आतां ब्रिटीश टायमार सुरू केल्ले आनी ब्रिटिशान बरे हुशार आशिल्ले. तांकां जाय आशिल्लो पावसाचो कितलो अदमास आसतलो, कसो प्रेडिक्ट करपाचें आनीक आमच्या शेतीक कसो फायदो जातलो प्रिडिक्शना वरवीं. तर हांगा कितें पळयता आमी पॉझिटिव्ह जे आसा, वयले वाटेन जे आसा पॉझिटिव्ह ते म्हणजे बरो पावस पडला आनी हे जे आसा ते दुकाळ म्हणजे ड्रॉट आयिल्ले आसा. तर आतां 1970 पळयल्यार 2013 पासून आमी कितें पळयता चडशे रेड लायन पळयता. रेड म्हणजे कितें आसा, ड्रॉट म्हणजे कमी पावस पडटा. सो 18 पासून पळय 10% पावसाचे कमी दिसून आयिल्ले आहा आनी तातूंत जायते भाशेचे बदल जाल्लो आहा. केन्नाय चड पडटा, केन्नाय कमी पडटा. वर्सांनी चड करून हातूंत पळयल्यार आमी चडशे नेगेटीव दिसता. मागीर आतां गोंयांत येवया. गोंयांत आमचे सोबीत सुंदर आसा, पूण ताचे आमचे जे हवामान आसा ते ट्रॉपिकल म्हणटा ते गरमेचो काळ आसा आनी पावसाचो काळ आसा. पावसाचो काळ जून टू सप्टेंबर आमी सगळे जाणा. हो एक्चुअली आमी पयले हवामान खात्यान थारायलेलो, पूण आतां कितें आसा केन्नाय पावस पडटा, पूण चडसो पावस आमी जून ते सप्टेंबर हातूंत आमकां उदकाची पुरवण जाता. आनी कोस्ट लायन जे आसा ते आमचे नुस्तें मारपी आसा ते 105 किलोमिटर लांबी आसा. सो हांगा सगळे समस्या सुरवात जाता, जशे कोस्टल रेग्युलेशन, मागीर सँड ड्यून्स तसले. आनी 11 नदी आसात आनी तातूंतले मेन म्हणटा त्यो मांडोवी आनी जुवारी. आनी आमी वन डिस्ट्रिब्युशन पळयलें जाल्यार कशें आहा तें आमचे म्हणजे रानाचे तातूंत आमचे ट्री कवर आसा ते फक्त 9% आसा. तातूंत चडशे आमचे दाट रान म्हणजे चड म्हणजे रानवटी जानवरां रावपी ते 17-15% आहा. मागीर मॉडरेट डेन्स आनी मागीर ओपन फॉरेस्ट म्हणजे पातळ ते कोणाच्यानी वचूंक जाता, ते वंय बी काडटा लोक पळय तसलो 29% आसा. आनी दुसरे नॉन फॉरेस्ट म्हणटा ते दुसऱ्या जावं कारखाने करप ना जाल्यार शेती कामी करप तसले हे आसा जागे आसात ते सुमार 11% आसा. हे आतां जाले गोंयचे. आतां फुडें या. आतां गोंयांत कसलो परिणाम जालो तापमाना बद्दल ना. गोंयांत हे सगळे प्रदेश आसा, पूण गोंयांत पळयल्यार आनी जायते कडेन आसा, पूण आमी वर्सावळीचें तापमान पळयल्यार वाडिल्लो दिसता. प्लस आसा, +0.2. मागीर शिंयाच्या तेंपार तसोच +0.2 दाखयता. मागीर गिमाच्या तेंपार +0.2 आनीक मान्सून मातसो वाडिल्लो कसो दिसता, पूण तितलो सिग्निफिकंट ना. म्हणजे पळोवंक गेल्यार जायते तर आमी डेटा घेतली हो आंकडो येयत ना येत असलो दुबाव आसा. दुसरे पावसाचो बदल कसो जाल्लो आहा. गोंयांत पावसाचो म्हणजे गोंयांत पावस पडपाचो कमी प्रमाणान चान्सीस आसा, म्हणजे मायनस दाखयता. आनीक शिंयाच्या काळार ट्रेंड ना, कित्याक शिंयाचो जबरसो केन्नाय पावस पडलो जाल्यार तो तुफानाक लागून पडटा, नाजाल्यार कसलो हवामानाचो बदल जालो जाल्यार पडटा. दुसरे कडेन तुफान आयले आनी ताचो परिणाम गोंयचेर बी जावंक शकता. मागीर गिमान तसोच नेगेटीव दाखयता. आनीक सगळो मान्सून जून टू सप्टेंबर हातून बी मायनस दाखयता. आनीक पोस्ट मान्सून म्हणटा ते आतां ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हातून बी मातसो प्लस आसा, पूण तितलो सिग्निफिकंट ना. फुडें
ही आता बरी इंटरेस्टिंग डेटा आसा जी पावसाची बाबतींत हे फक्त जायत्या जाग्यांनी गोंयांत जे थंय मेजरमेंट केल्ल्या म्हापसा, मडगांव, पेरणे, पोंडा, केपें, सांगे, वालपो हे ते रानवटी जागे आहा जे रान चड आसा आनी थंय दोंगरी वाठार आनी हे ज्यो आसा ते सिटी आसा त्यो पेरणे सोडून पणजे, म्हापसा, मडगांव. म्हणजे हांगा कितें पयल्यार आमी 1970 to 1986 हातून पयल्यार व्हडलोसो फरक म्हापशांक व्हडलोसो फरक आसना पूण पावसाचो म्हणजे पावस मातसो वाडला म्हापसाक. मडगांव देंवलेलो आसा, मडगांव, पेरणे, पोंडा मातसो वाडिल्लो आसा 1-2% पासून आनी केपें, सांगे देंवला आनी वालपय आनी पणजे वाडिल्लो आसा पावस. चड व्हडलोसो फरक ना, विदीन 5 to 8% आसतले. आतां पणजे कित्याक लागून पावस पणजेचो वाठार चड करून इमारती आसा आनी चडशीं झाडां दिसना आमकां 18 जून रोड आनी खंय खंय आनी आल्तिनार थोडे झाडां आसा पूण हा पणजेक प्रभाव म्हाका दिसता सांताक्रूज, दुसऱ्या मेर्से, दुसऱ्या बेट्टोना ताका लागून पणजेक प्रभाव जाता तो पावसाचो चड करून तरी झाडां पेडां आहा ताका लागून जाता आसुंये. आतां करपाचें कितें इतलें आमी आयकलें तर आमच्यांनी कितें करूंक जाता, आमच्यांनी कसलो पाठिंबो दिवंक जाता, कसले आमी उपाय घेवंक जाता जे हवामान बदल जायत वयता तर दुसरे पिळगेक आमी कितें तरी बरें करून दवरपाक, ही पृथ्वी राखून दवरपाक आमी कसले उपाय घेवचे हांगा बरयल्ले आसा. एक कार्टून दाखयला, एक आमच्यांनी गाडयो एकदम बंद करूंक जायना, कोणाक सिगरेट ओडटा ताका सांगता बंद कर, फाल्यां लावचें ना ते कडेन. सवकास आमी उपाय घेवपाचे आसता. आतां फॉसील फ्युअल कितें आमी तेल वापरता, डिझल, मागीर पेट्रोल, केरोसीन, मागीर ATF लयरांनी वापरता, ताचे उणें करपाचें जाता ते भाशेन. आतां हांगासर समज तूं आमी आतां हांगा पणजेन आसा, पणजे भोंवतलो जाल्यार सायकल ना जाल्यार बिजलेचेर चलपी वाहनां यूज करूंक जाता. आतां जायती कॉमन जाल्ली आहा आनी स्वाय बी जाल्ले आहा ते बॅटरेचेर. ताका दुसरो तुका एक्सरसायज जाल्लो आनी तुजें आरोग्य बरें उरपाक ही बरी एक योजना आसा. म्हणजे बिजलेचो वापर करपाचो आनी ते जाल्यार सोलर एनर्जी. आतां ते सरकार 20% सबसिडी दिता आनी तितलेंच न्हू, तूं ऑनलायन ग्रीड आसा तुका ती सुबेज बिजली तूं जनरेट करता ती सरकाराक विकपाक जाता. हाचेर जायतो फायदो आसा. सो हातून आमी चिंतपाची गरज आसा कित्याक आमकां तितली संवय जाल्ली ना. सोलर एनर्जी कितें जातलें, चलतली आमच्या कडेन जी यंत्रां आहा ती, पूण बरे प्रमाणांत आमी ताचो वापर करीत म्हाका दिसता फायदो जातलो आनी आमकां आनी पृथ्वीकूय मातसो आमी बदल हाडपाक शकतले. जो डॅमेज जाल्ली आहा, जो प्रदूशण जाल्लें आहा तें कमी करपाक शकतले. मागीर दुसरें उर्जाची बचत करप. आतां आमी एका कचेरीन सावन आमी दुसरे मिटिंगेक वता, कसली बसका आसता तेन्ना आमी कितें पांखो चालू सोडून वता, AC चालू सोडून वता, ती तर बंद करीत आमी चडशी बचत करूंक शकता हाचे वयर. मागीर 3 Rs आतां कितें आसा, आमी जे पदार्थ वापरता, आतां खंय दुकानार गेलो तो तुका पिशवी दिता, तीच तर तूं तर लुटाची पोती व्हर, तुजें बाजार कर आनी यो, तीच ज्ञान दुसरे फावट वापर. हाचेर वरवीं प्लास्टीक जें आशिल्लें, प्लास्टीक तें करपाक जे पदार्थ वापरता ताचे वरवीं जायतो प्रदूशण जाता, कार्बन डायऑक्सायड दुसरे गॅस जाता, ते तर कमी करपाक आमी आमचे थोडो मदत करूंक शकता आमी. आनी तीच पदार्थ ज्ञान वापरूंक दुसऱ्या तरेन वापरपाचो आमी तर करीत जाल्यार ताची एफिशियन्सी वाडटली आनी आमकां पृथ्वीक बरें जातलें आनी आमच्याय आरोग्याक बरें उरतलें. आतां मेन आयला तें आतां ऑर्गेनीक फार्मिंग. आमी जायते सुपर मार्केटान वता आनी आमी जायते जे उत्पादन आसा थंय आमी म्हणटा ऑर्गेनीक ग्रोवन अशें म्हणटा. ऑर्गेनिकान कितें करता, आमी फर्टिलायझर यूज करिना, जे सारें वापरता, साऱ्यांत नायट्रोजन हे तातूंत पदार्थ वापरता जे कॅमिकल्स, ते सोडून जे दुसरे पालो आसा, दुसरे तुकडे कितें जे किचन वेस्ट आसा तेंच कुसोवन ताचें सारें करून
ते सगळे उत्पादन भेंडे नाजाल्यार कसले टोमॅटो सगळे तयार करूंक शकता तुज्यानच घरा कडेन तुजे धाकटे पोरसान तुज्यान हें करूंक शकता आनी सेल्फ स्वयंपूर्ण आमचें सरकार म्हणटा तें करून आमी तयारी करपाक जाय आनी ते जाय ते म्हत्वाचे कित्याक ते जे आमी पदार्थ खातले तातूंत जे प्रॉडक्ट्स जातले ते आमकां आमच्या आरोग्याक बरें कित्याक तालगाडो कोंकणी अकॅडमीन घडून हाडलेलें म्हयन्याचे उलो हाचो विशय आसलो हवामान बदल. हाचो मुख्य उलोवपी डॉक्टर आल्वारिनो जे लुईस. आमचे दिनवास दोतोर आल्वारिन जे लुईस हाका बरे भाशेन विणून हाडून हे आमच्या लोकां मदें दवरलें आनी हे हवामान बदल जायत्या जाणांक फायद्याक पडटलें अशें आमच्यांनी स्पश्ट सांगूंक जाता. दोतोर तुका आमचे दिनवास. आमी दिनवासतां जे यूट्यूबार पळयतले जे लिंकार आसले आनी ते पळयताले तांकां तशेंच आमच्या कोंकणी मोग्यांक तांणी फुडाराक अशेंच आमच्या कचेरींत येवन ह्या आमच्या म्हयन्याच्या उलोवपान भाग घेवचो हें आमी मागून सगल्यांक एकेच तरेन तालगाडो कोंकणी अकॅडमी अध्यक्ष आनी वावुरपी समितीच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं.